माझं जाफर ॲक्च्युली किती झालं गाडीमध्ये वयल्यान येताली आणि त्याने ते सीट सिंगाचे सीट फोटोकोटिंग सीट्स सगळं बुडून आलेले आणि त्याने काय बांधलेलं ना काय ना ओपन करून आयला आणि येत ना मग ब्रेक मारलो आणि ते बसून 2 जणांना लागले 2 जण इंजर्ड झाले असा ऑलरेडी हॉस्पिटलला व्हेल्ले असा तांकां आणि तो आपले हे मानून तयार ना की आपली मिस्टेक असा म्हणून ॲक्च्युली त्याने असे अडकूच ना आणि सेफ्टी सगळं हाडपाक जाय बांधून हाडपाक जाय म्हळ्यार ताका रेड कपडो बांधपाक जाय फाटी फुडें केन्ना फाटी वचूंक शकता ते सीट्स आयज फुडें गेले 2 जणांना लागले आगसपाक ते हांगा बी लागले मेले लोक न्ही तांकां सेफ्टी कांय लागत ना ॲक्च्युली खरें म्हळ्यार सेफ्टी तेंच्यांनी वागोवंक जाय. एक बायल आनी सून स्कूटर घेवन येताली तेन्ना अकस्मात हांगा एक गाडयेक कांय सेफ्टी करिनासतना एक जिपीन दिसता एक किंदाल पत्रे घालून ट्रॅव्हलिंग करताले ताका सेफ्टी कांय ना. सो हें बरोबर न्ही कित्याक आयज ट्रॅफीक इतकें वाडलेलें आसा आनी मेन म्हळ्यार कोणी जर कितें व्हरता जाल्यार आपली सेफ्टी करून व्हरपाक जाय. लोकांच्या जिवार अशें येवप न्ही. आयज ती बायलेक मायनर कितें मार लागला दिसता एक्झॅक्ट कांय खबर ना पूण अशें हें फुडारात जावचें न्ही हें बरोबर न्ही. हेजेर कायद्यानुसार एक्शन जावची आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार अशें घडपाक जे आमचे ट्रॅफीक पुलीस जावं पुलीस आहा तेणी हेजेर लक्ष दिवपाक. हें जंक्शन धोकादायक आसा हरशीं म्हणून मेन स्कूल सांगता आनी हांगा मेन म्हणल्यार 2-3 स्कुलां आसा किडनेस्क आसा मागीर 2-3 स्कूल आसा हांगा हें प्रिकॉशन घेवचें आनी गाडी चलयतना स्वताक जबाबदारी घेवन चलोवची मेन म्हणल्यार. त्याची गाडी स्पीडीन वयतालो येतालो सांगले नंबर पोत्र घातलो पोत्र सुद्धा बांदूना पोत्र सुद्धा बांदूना स्पीडीन येलो आनी ब्रेक मारलो पोत्र सगळे हांगा पावले फॉरवर्डा आनी बायलाक एकट्या बायलाक लागले तेजेर एक्शन घेवपाक तेच्या ड्रायव्हराक हय सांग स्पीडीन ब्रेक मारून ती पोत्र भायर पडला माजून सुद्धा ना मिस्टेक कोणा सांगता हो तो आनी हो मिस्टेक त्यांच्या सांगता तो मिस्टेक असा म्हणून बायलेन मिस्टेक म्हणतो तो कित्याक बायले मिस्टेक हो ड्रायव्हर तो हो ड्रायव्हर तो बायले मिस्टेक सांगता आपलो मिस्टेक हा म्हणून आपले एक्सेप्ट करना मिस्टेक बायक कसली गाडी घेवन आशिल्ली ते एक्सेस घेवन आशिल्ली बाय वयताली ते भितरल्यान हां बाबा तेजी तो ड्रायव्हर आनी पुलिस बॉय पंचनामा करता.